पळय अपक्ष उमेदवार आमी जो दवरला तो काम करपी मनीस सरपंच पंच आसलेलो आनी लोकांचो ताका साथ आहा. आजच्या हेजे भितर दिसता तुका सगळें की डोर टू डोर आज जो रिस्पॉन्स मेळ्ळा आनी दोनी सायड तोरशा आनी सकराळ भोवमतांनी आमचो प्रदीप निवडून येता, इतलो लोकांचो सपोर्ट आहा. ह्या मतदारसंघान तुम्ही जाणा आसतले हो मतदारसंघ सारको मागासलेलो दवरलेलो, पण ह्या मतदारसंघान खंयचोय उमेदवार घातलो आनी ताका मतां ठोक म्हणल्यार ठोकपाक ना, दिवपा ना. काम करपी मनीस जाय हो मतदारसंघ आनी फुडें व्हरपी मनीस जाय. आनी लोकांनी हें चिंतलां की हे फाटी अशें आमी करपाक दिवचें ना, काम करतात त्या मनशाक फुडें व्हरतले. आनी आजचो आमी अख्खो मतदारसंघाचो कोणसो घेतल्यार आमचो उमेदवार 100% येता, पूण चडांत चड मतांनी येवपा जाय म्हणून प्रयत्न आहा आमचो. जो काम करणारो आहा 3 मेंबर सुद्दां आसल्यार तेजे भितर जो फोर्स आहा काम करणारो, आतां एक कॅन्डिडेट घातला ताका म्हणटा ते लोक वळखच ना, ताका फोर्सान घातलेलो आहा. पण हो कॅन्डिडेट जो आहा आमचो प्रदीप, ताका सगळे लोक वळखतात आनी काम करून आयिल्लो मनीस. आनी आमी काम केल्ल्याच मनशाक हांगा दवरलें. लास्ट टायम आमी सिमा खडपे दवरले, तिणें कितें तरी करून दाखयलें जिल्ल्यांतल्यान कशें फुडें वचपाक जाय. आनी आज जे नामवंत आहात लोक आनी खरे कार्यकर्ते कट्टर आहात ते आज प्रदीप कांबळेच्या फाटल्यान आसात आनी आमी तेजे फाटल्यान बरें जें काम करता तेजे फाटल्यान बाबू आसगांवकर डेलीच आसतलोच आनी आमचो लोकूय आसतलो.